म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देवान सगलें केलां तितलेंय बरें केलां. तर वायट हिंचोत्थान उपजवलें तें आयज तुमी आयकलां. जे आज बोडवे देवा बरोबर आसलेले तांणी देवाचें आयकूंक ना, पूण आपणाचे वस्तुंकी जिवंक लागले, ते देंवचार जाले आनी ते वयथान मागीर संवसारांत आयिल्ले आसा. पूण ते कशे वावुरतात ओतमेनी ते. आतां आमी कुडींत आसा पूण ते ओतम्यांत भोंवतात सगल्याक. खुंयसर आमकां ताचो अणभव घडटा आमच्या चिंतनांनी. चिंतनां आमची देवा सावन उपजोंक जाय. तर आमी तो देवाक एकवटून आसत जाल्यार ती देवासून उपजवतली. आमी तर आपलेपणांत जियेत जाल्यार देंवचार मागीर आमचे शियोन आमकां आपली चिंतनां घालता आनी आमी ताची चिंतनां तो आमकां फुसलायता आनी फसयता. आमकां दिसता की ताचे वाटेन गेल्यार आमकां खूब दादोसकाय मेळटली, आमी बरीं आसतल्या, हे भशेन तो आमकां फुसलायता आनी आमी ते भशेन करूंक लागता. देवाची वाट आमी सोडटा. तर हें भितरल्यान घडटा आनी हें आयज आमकां स्पश्टपणीन जेजून सांगलां. कोण वोंपता आनी कोण लुवता, कोण येतात मागीर कशें भशेन जातलें शेवटाक, हें सगळें सांगलेलें आसा. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेन्ना आमी देवाच्या एकवटान जियेता तेन्ना सदांच आमचीं उतरां कोन्यो आमचेसून उपजवना, ती जेजूसान उपजवता. ताचो पवित्र आत्मो आमकां प्रेरणा दिता. आनी असलें जालें की ना, आमी कोन्यांनी देवाचो मोग एकामेकाक दाखयतले. आनी कोन्यांनी दाखयता जाल्यार खुर्साच्या त्या प्रेरणान आमी कोत्तेल्या. खुर्सार कितें जाता, आमकां खूब कश्ट दोग सोंसचें पडटा. जेन्ना आमी दुसऱ्यांक पावता तेन्ना आमचें सगळें सोडटा आनी दुसऱ्यांचें आमी पळयता, दुसऱ्यां पासून आमी वावुरता. हे भशेन आमी त्याग कोत्ता आमच्या आवडीचो आनी दुसऱ्यांक पावता. पूण हें जाणो जावया की जेन्ना आमी दुसऱ्यांक पावता तेन्ना आमकांच आमी दोबरादायेन मदत कोत्ता. कित्याक जें आमी दुसऱ्यांक दिता तितलें देव आमकां आनिकूय दिवंक लागता. एका कपांत च्या आसली, दूद आसलें वा कितें आसलें जाल्यार तें आमी ओतूंक जाय भायर, तेन्नाच की तें पोत्तून भरूंक जाता की ना. तेच भशेन आमची उतरां कोन्यो बऱ्यो दुसऱ्यांक दिवंक लागलें की ना, मागीर बरें आनिकूय उपजोंक लागता. कित्याक देव आमचे भितर आसा आनी तो आमकां आनिकूय खूब दिवंक लागता. हे भशेन आमी केन्नाच भिवंक फावना आनी जितली आमी दिता तितली आमी बरीं जावंक लागतल्या. हे भशेन सांतिनास आपले पासत जियेतालो, आपली वडवीक. मागीर हें सगळें ताणें सोडलें जेन्ना ताका जेजूचो अणभव घडलो आनी ते बेरेन सान तो आपले पासत न्हय, तो दुसऱ्यां पासत वावरूंक लागलो. फ्रांसीस शावेर पियर फावर ताच्या रुमांत जियेताले पारिसाक. तांकांय ताणें जेजूची बरी खबर सांगली. पियर फावर म्हणून तो रोखडोच ताच्या वाटेन गेलो आनी ताचो मार्ग ताणें पत्करलो. म्हणजे जेजूक कशे भशेन अणभवून जेजूचें सगळें फुडें व्हरूंक जाय. आनी तो रोखडोच पाद्री जालो. त्या 5-6 जाण आसलेले ताचे मदें तो पयलो पाद्री जालो, पारिसाकूच. म्हणटच हे भाशेन ताचें जिवीत. पूण फ्रांसीस शावेराक बरो वेळ लागलो, कित्याक तो आपल्या वाद्याचो आसलेलो. पूण हळू हळू ताणें देवाचो मोग ताच्या उतरांनी, कोन्यांनी आनी चालींतल्यान अणभवलो आनी मागीर ताचें परिवर्तन जावंक लागलें. आनी तो इतलो दुखीवंत जालो, कित्याक इतलें ताणें रेजिस्टन्स दिल्लें की तो मागीर सगळेंच जेजूक दिवन ताणें उत्तम तरेन आपलें जिवीत जेजूच्या एकवटान चाललें. आनी ताका लागून आयज पर्यंत तो हे भाशेन हांगसर आमचे मदें आसा. कित्याक तो जेजूच्या मोगाचो आत्यार जालो आनी आयज पर्यंत आसा. सो जेन्ना आमी निस्वार्थीपणान जियेता, दुसऱ्यांचे पासत आमी वावुरता, पूण हो वावर बरो तो आमचे वस्तूंकी न्हय, पूण जेजूच्या एकवटान रावन कोत्ता तेन्ना तो बरो जावंक लागता.
तो देवाचो मोग आमी दुसऱ्यांक दिवंक लागता आनी जेजू सारके आमी ओदीक जाता. हें आमचें सगळें घडच्याक सदांच मागण्यांत रावची. आमची चिंतना आमची भावना आसा ती जेजूच्या नांवान भायर काडची आनी जेजूची चिंतना उतरां करून आमी पत्करच्यो. आनी हे भाशेन रातची 5 मिनट तरी हे भाशेन सारीत रातभर जेजू आमचें सगळें वावुरतलो, आमकां थाऱ्यार हाडटलो, आमच्यो पातकी चाली आसा त्यो काडून उडयतलो आनी सकाळीं उठली की ना ताका एकवटून रावली की ताची चाल आमचें सगळें घडोवन येवंक लागता आनी दिसभर मागीर ताची सारकी आमी बरीं उतरां बरी करून बरे आमी करूंक लागता. कशें पूण जेजूच्या एकवठान रावन आमचे वस्तुगी न्हय. हे भाशेन आमचें जिवीत जिवच्याक आमकां सांतिनासान आपल्या जिवितांतल्यान प्रेरणा दिल्ली आसा आनी ताचें जिवीत पळोवन ताका खूब उत्तेजन मेळ्ळें आनी सांत फ्रांसीस शावेरान आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें. तर आमी आतां आमच्या हात अशें उंटेत दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजून बरोवन येता. पांयांची बोटां सुतान तकले मेरेन सगळें आमचे भितर आहा तितलें जेजूच्या नांवान भायर काडया. बरें वायट आनी कितें आहा तितलें सगळें ताच्या नांवान भायर काडलें, ताचें दवरलें, तो रोखडेंच नितळ करून दिता आमकां आनी आमचें जिवीत ताचें बरेपणान भरून काडटा. हे परी आमचें जिवीत आतां घडोवन येवंक आमी देवाक दिनवास या.